दोन दुताच्या इतिहासावेले वाचप. दुसऱ्या सोनवारा आंत्योकीचे ओगले उणे आख्खे शार देवाचे उतर आयकूंक एकठांय जाले. इतली उरपोंच पळोवन जुदेव लोक नाटकायन बोरलो आनी निंदा करून पावलू सांगतालो ताचेर आडवे तिडवे उलोवंक लागलो. तेन्ना पावलून आनी बार्नाबासान काळजीदारपणान म्हणलें, देवाचें उतर आमी पयलें तुमकां परगट करूंक जाय आसलें, पूण तुमी तें मानून घेनात. देखून आनी सासणांचें जिवीत तुमकां फावो न्हय म्हूण तुमीच निवाडो घेतात. देखून आतां आमी विदेशांचे वाटेन चल्ल्या, कित्याक अशें आमकां सर्वेस्परान फरमायलां. प्रिथमेच्या शिमा पर्यंत तुवें तारण पावोवचे खातीर राष्ट्रांचो उजवाड हांवें तुका नेमला. हें आयकून विदेशी खुशाल जालीं आनी देवाच्या उतराक तांणी मान दिलो आनी सासणांचें जिवीत जोडूंक आदी फुडें नेमलोली आसलीं तितल्यांनी बावार्थ दवरलो. हे परी देवाचें उतर सगळ्या गांवांनी शिंपडटालें, पूण जुदेवांनी थोड्या भक्तिवंत आनी उंच कुळयेच्या बायलांक आनी शारांतल्या फुडाऱ्यांक उचांबळ केली आनी पावलूक आनी बार्नाबासाक पिडापीड दिवंक आनी आपल्या प्रांतांतले भायर घालूंक हुस्कायलीं. देखून ते जुदेवांचेर आड आपल्या पांयांचो दुर्लो फाफडून एकोणेक केले, पूण शीस खुशालकायेन आनी पवित्र आत्म्यान भरले. सर्वेस्पराचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. शेकान शेक प्रिथमेचेर आमच्या देवाची सोडवून फांकली. सर्वेस्पराक रोचून गाव. नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्लीं ओचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवीत बावल्यान जैत व्हरून सोडवून दिली. सोबाब. शेकान शेक प्रिथमेचेर आमच्या देवाची सोडवून फांकली. इस्रायलचे कुळेताय आपलो थीर विस्वाशी मोग मोनान दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवून पुरगोटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. सोबाब. शेकान शेक प्रिथमेचेर आमच्या देवाची सोडवून फांकली. शेकान शेक प्रिथमेचेर देवाची सोडवून फांकली. आख्खे पृथ्वी गुणगुणान सर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घडून गाव. आनंदाचे उल्हास सोड. सोबाब. शेकान शेक प्रिथमेचेर आमच्या देवाची सोडवून फांकली. सोमी म्हणटा, तुमी म्हज्या उतरा प्रमाणे चलशात जाल्यार तुमी म्हजे शीस खरे शीस जातल्यात आनी तुमकां सोत कळोन येतलें. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमकां म्हजी ओळख आसली जाल्यार म्हज्या बापायची ओळख तुमकां आसतली आसली. आतांच्यान तुमी ताका वळखतात आनी तुमी ताका देखला. फिलिपान ताका म्हणलें, सायबा, आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. जेजून ताका पोर्तिपाड केलो. फिलीप, इतलो वेळ हांव तुमचे सांगाती आसा आनी अजून तुमी म्हाका ओळखूंक ना?
जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. तर आमकां बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणूं येता? हांव बापा सोबे आसां आनी बाप म्हजे सोबे आसा म्हूण तुमकां सोत मानिनाय? जी उतरां हांव तुमकां सांगतां ती हांव म्हजेच अस्तोंगी उलोयना, पूण म्हजे सोबे आसा तो बाप आपली कर्तुत्वां करीत आसा. म्हजे सोत मानून घेयात. हांव बापा सोबे आसां आनी बाप म्हजे सोबे आसा. कर्तुत्वांक लागून तरी सोत मानात. हांव तुमकां सोत सांगतां, जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो हांव करतां ती कर्तुत्वां आपुणूय करतलो आनी तांचे परस श्रेश्ठ कर्तुत्वां करतलो, कित्याक हांव बापाशी वेतां. तुमी म्हज्या नांवान मागशात तितलेंय हांव करतलो आनी अशी पुता सोबे बापाक महिमा मेळटली. तुमी कितेंय म्हजे नांवी मागशात जाल्यार हांव तें करतलों. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता पोरजा बार्नाबासाक आनी पावलूक पिडापीड दिता, पूण ते भियेनात. बरें काम केल्यार आडकोळी हाडटले आनी विरोध करपी जायते जाण आमकां मेळटात. पूण आमी पावलू आनी बार्नाबासा पोरी भिवूंक फावना. शुभ वर्तमानांत फिलीप आमकां बाप दाखय म्हणटा. तेन्ना जेजू बाप आपल्या भितर आसा आनी जो कोण आपणाक पळयता तो बापाक पळयता म्हणटा. आमी सगळीं देवाक पळोवंक आशेतात. आमच्या दोळ्यांनी पळयतच आमकां सोत मानूंक अदीक बरें दिसता. जेजूक संवसारांत पाठयलो तेन्ना जायत्यांनी ताका पळयलो, पूण थोड्यांकूच ताची खरी वळख मेळ्ळी. दुर्दैवान आमकां जेजूक आमच्या दोळ्यांनी पळोवंक भाग मेळोंक ना, तरी आमी ताका ओळखूंक वावुरता. अशें घडोवंक भावार्थाची गरज. शीस जेजू सांगाता जिवीतभर आसुनूय तांकां जेजूक ओळखोंक अवघड जालें. वेळ गेलो. जी आमचो मोग करतात, आमचे खातीर त्याग कश्ट काडटात, कुरपेन भरतात, तांकां ओळखून घेवन जेजूक तांच्या त्याग्यांतल्यान भोगूंक वावरुया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी. आमच्या सांगाता सरभोंवतणी आसलेल्यांचे गूण खोलायेन ओळखून तांची वाखाणणी करूंक वावरुया.